सुरवेरी आमकां श्रीमद भागवत मातुकून आयचे एक श्लोक ऐकूचे प्रयत्न करूया. इतं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरतारकेन साकं वृजुरु कृतपुण्यपुञ्जा. इदं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरतारकेन साकं व्रजुरुः कृतपुण्यपुञ्जा. अजय अर्थ कसं म्हणलेली श्रीमद भागवत मानतो की एक ग्वाल बालक गोपाला त्यांनी कृष्णा लोटू बघेंतू खेळता आशिल्ल्याची खंयची कृष्णा लोटू अखिलांड कोटी नायक जावन आशिल्ले कृष्ण परमात्मा तो ज्ञानी तंगेलो ज्ञानी लोक जो योगी सगळा सची त्यांनी या कृष्णाला ब्रह्मज्योतींतू मेळूक प्रार्थना करता असायची. तसं कृष्ण परमात्मा पुरा भृत्यांक तंगेले ग्वाल बाला तंका साधारण नमुनेरी तंगेलोट खेळणू कोरून आसा. हे देव परमात्मा साधारण मनशाक साधारण चड शेदी सुपुरो जाल्यारी सर्व व्यापी परमात्मा यो ग्वाल बाला त्यांनी कसं पुण्य कोरून असं पुरो कितली जन्म कृत पुण्य पुंजा म्हणलेलं असं कितली जन्म जन्म त्यांनी सात्विक जावन आशिल्ले काम कोरून आसता. त्या मितीन ब्रह्मदेव सांगता सांगा असल तंगेल महाभाग्य कोणाक कशी मिळता करू जाता सांगता असं श्रीमद भागवत म्हणतो. अजय आयचे सेशनाचे या श्लोकातून आमकां ग्वाल बाला त्यांनी तंगेल सका जेवण आशिल्ल्याची तातूंत सूर केलेलो आसा. सुरवेक मंगळाचरण करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. पुन्हा सगळ्यांक स्वागत करता असा भागवत पुराण कोंकणीच्या आयच्या सेशनांतू नवविध भक्तींतू आम्ही 8च्या विषय चर्चा करू असाची. एक विषय वंदनम जयंतील असा. इस ग्रेस अनंत राघव प्रभुजी, इस ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी, इस ग्रेस मुरलीधर प्रभु, हर ग्रेस जननी माताजी, हर ग्रेस जन राधाराणी माताजी, इस ग्रेस श्रीकांत दास प्रभु आणि पुरा हाजी फुडे एकक बगेंत काढलेला असा. आणि दोन्ही बाकी असा इस ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी येवची वार करता असा शिक्षा गुरुजी आवनाशिल त्यांनी. तदनंतर इस ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी येवचे क्रिकेटांतू आमकां कशी दिसता म्हणल्यार एक प्लेयराक फिल्डांत पेटोवन आसता तेन्ना आजी बॅटिंग सुरू करतना म्हाका गोत आसा येवची दोनी बॅट्समॅनां सचिन तेंडुलकर आनी धोनी आसा म्हणून. आनी फुडली जाल्यार तशीची फेमस जाल्ले म्हणून ताजे मदींतू नाईट वॉचमॅन जावन हांव आयिल्लो आसा. सख्यम सांगूक ह्या नाईट वॉचमॅनान थोडे प्रयत्न करता आयच्या सेशनाचे बगेन सांगूक. आयच्या सेशना बगेन सांगूचे म्हळ्यार आमगेले परम पूज्य प्रिय जावन आशिल्ले हिज होलिनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराज जाले लेक्चरात तुकून कसं सांगला ते तशीची हांव प्रयत्न केला प्रस्तुत करूक. ते कशी जात म्हणून म्हाका गोतना तांगेले अनुग्रहस म्हणून मागून घेता आस तांगेले पादारविंदांतू नमस्कार करता आसा की तुम्ही दिल्लेले लेक्चरा सानू नमुनेरपणी ताचे एक अंश आज म्हाका करू जाल्यार तुमगेले हांव शिला प्रभुपादाले अंतू चरणाक थोडे समर्पित करूया म्हणाले मागून घेता आसा. आयचे सेशनांतू आमी पळोवचे गेल्यार सुरवेरची इम्पॉर्टंट जावन कसं एक इंग्लिशांतू डेफिनेशन दिल्लेलें आसा फ्रेंडशीप म्हणलेलें. विकिपीडियांतू आमकां ते बगेंतू आमी आयकल्याची. तांतू कसं सांगलें म्हणल्यार विकिपीडिया पळयल्यार कळटा तुम पुरा ॲक्सेस आसता जाल्यार हांव स्क्रीनार घालली तें म्हणल्यार आमकां पुर्ण वाचूंक. फ्रेंडशीप इज अ रिलेशनशीप ऑफ म्युच्युअल एफेक्शन बिटवीन पीपल. कशी दिला पळय रिलेशनशिप ऑफ म्युच्युअल एफेक्शन. मनुष्य जावन ताका एक एफेक्शन ते रिलेशनशिप आसा म्हणून सांगला. ताजे नंतर दोन्ही पॅराग्राफांतू मस्त विषय सांगिल्ले आसा. कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, सोशल सायकोलॉजी, एंथ्रोपॉलॉजी, तो वतना कॅरेक्टरिस्टिक्स, काइंडनेस, लव, वर्च्यू, सिंपथी, एम्पथी. आमी विकिपीडिया पळयतना आमी ताची फ्रेंडशीप म्हणल्यार आमकां केन्नाय आयकुचें आसा न्हू इतलें म्हणाला. आतां आयचे प्रसंग दितना म्हाका कशें जाता म्हणल्यार घरकड प्रसंग दिल्लेलो बरें जाता. इतमितीना पुरा बांधवाल गुर्त आसा तांणी एकय आमगेलो टू सखा भावांत आसाची साख्यमांतू ना म्हण जाल्यार वात्सल्य भावांत आसाची. हे वात्सल्य आनी सखा भाव कशी आसा म्हणल्यार भौतीक जगतांतू थोडेची भक्ती मार्गांतू मिक्स केलेले रिलेशनशीप.
त्यांची तांतू कशी तृप्ती जाता पुरा घरकड एक सेशन काढलं कशी असता तशी जाता असं जाल्यार प्रयत्न करता जाल्यार तितले जिवीत बघेन एक्सप्लेन करूं का विकिपीडिया आशिल्लें कसलेंय हांव एक्सप्लेन करूं वचना म्हळ्यार तुमकां लॉग ऑन केल्यार तांतू डिटेल जावन मेळटा हे भौतीक दृश्टिकोनान तुकून आमकां दिसचें कसलें म्हणल्यार विकिपीडियान सांगिल्लें आसा मुखार सुनो मुख्य जावन आयचे सेशनान तूं मिगेल रेफरन्स आसा काडलेलो हांव सांगिल्लें आसा हिज होलिनेस भक्तिरसामृत स्वामी महाराज लेक्चर भक्तिरसामृत स्वामी महाराजान लेक्चर काडलेले दोन्ही पुस्तकां तुकून आमगेले प्रिय जावन आशिल्ले श्रीला रूपा गोस्वामीले भक्ती रसामृत सिंधू आमी हाजे फुडें आयकलेले श्री ईशोपनिषद आनी उपदेशामृत आमी त्या टॉपिकाक खंय तुकून आयकता सच म्हळ्यार भक्ती रसामृत सिंधू म्हणलेले श्रीला रूपा गोस्वामीन बरयलेले पुस्तक श्रीला प्रभुपादान कसं केला ताजे इंग्लिश ट्रान्सलेशन तर्जीम करून इंग्लिशान ताजे सुलभेरी आमकां मना करून दिवं तशी एक पुस्तक बरयला त्या पुस्तका नांव इंग्लिशान नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हणलेलें त्या पुस्तका नांव तांतू 64 क्वालिटीज विशय सांगता आसा तांतुल्या 40 क्वालिटी विषय सांगता आसा सख्य म्हणल्यार 48 सॉरी म्हाका करेक्शन केलेलें आसा आमी सुरवेक कसं मना करूंक येवपा म्हणल्यार श्रीला रूपा गोस्वामीन सांगिल्लें प्युअर डिवोशनल सर्विस म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार बघेन तूं कसलें म्हळ्यार आमी मना करून घेवया शुद्ध भक्ती विषय कसलें म्हळ्यार 6 पॉइंट श्रीला रूपा गोस्वामीन सांगून दिलेलो आसा सुरवेर कसं सांगला म्हळ्यार हे भौतिक कष्टातून आमकां भारी उग्गी शुद्ध भक्ती सेव केलेली जाता म्हणाला शुद्ध भक्तियुक्त सेव केले अस म्हण जाल्यार हे भौतिक कष्टातून आमी दूर आसताची सुरवेरची पॉइंट सांगून दिला दोन्ही पॉइंट कसं सांगला म्हळ्यार सकळ ऐश्वर्याचे आरंभ जावन आशिल्ले शुद्ध भक्ती सेवा तिन्हीचे अतिएंद्रिय जावन सुख हे शुद्ध भक्तियुक्त सेवा असले मात्र जाता चारीचे भारी अप्रूप जावन मेळचे शुद्ध भक्तियुक्त सेवा पंचाचे मोक्ष परी अस शुद्ध भक्ती सेवा आणि संचे असले भितर इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले कृष्णाक आकर्षण करूक एकूय एक मार्ग आसचे शुद्ध भक्तियुत सेवा हांव तुकून आमगेले दृष्टिकोन कशी आसता म्हळ्यार फ्रेंडशिप म्हणल्यार एक वस्तू भौतिक दृष्टी तुकून आमी पळोवचे न्ही येवचे 30-40 मिनिट पण आमी चर्चा करूं वच्चे कृष्णा बगेन तूं कशी सख्य भाव मुखार सुनहोर येता म्हणल्यार चर्चे आमी करूया शिला प्रभुपादांनी भक्तिरसामृत सिंधूंतू कसं सांगला म्हळ्यार डिटेल जावन सख्यमा विषय सांगला हे सख्यमाक सांगचे फुडें आमी एक जावन पळयलेलो कसं म्हळ्यार हे 6 पॉइंटांतू लास्ट पॉइंट आमी आकर्षण कसं केलेलें कृष्णा बगेन तूं आकर्षण करता जाल्यार आमकां
कृष्णा बघेन तू मोग सुख श्री वल्लभाचार्याना एक भारी लायक पंक्ति संगील असं देवाल बघेन तुमको पूरा येते आहे भागवत पुराण कोंकणीन तू भजनाम असे त्याचे नाव श्री मधुराष्टकम तंतु एक पंक्ति मात्र तुम सांगू प्रयत्न करता वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम रिपीट करता सामा नृत्यं मधुरम सख्यं मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरम वल्लभाचार्यातांनी ತಂಗೆಲೆ ಶ್ರೀ ಮಧುರಾಷ್ಟಕ ಮಾಂತು सख्यम विषय कसं सांगला म्हणल्यारी आशिले भितरी तुमगेले सख्य भावय अति मधुर म्हणून सांगिल आसा ताजे काही उपरी जावन देवा कसले ना तुमगेले अति अति मधुरा दीपती अखिल मधुर पूरा तुमगेले लीले चरित्र पूरा मधुर जावन असं म्हणून वल्लभाचार्य त्यांनी सांगितलं असं भक्तिरसामृत सिंधून तो हाजी उल्लेख येतास की डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड अंत आसा कसं म्हणल्यारी सख्य भक्तिरस म्हणलं कसं लय म्हणून भक्तिरसामृत सिंधून तू 3.3.1 అని सांगितलं असतं स्थायी भाव विभावाद्यै सख्यमात्मोचिते नित्यश्चित्ते सतां पुष्टिं रसप्रेयान् उदीर्यते कसं सांगला तू सख्य भाव म्हणलेले आमगेले डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू अंतू सांगून दिलेलं असं सख्य भाव म्हणाल कसं म्हणून आम्ही कृष्ण भावनामृत अंतू आशिले भितरी आम्ही येदे वेळा नंतर एक स्क्रीन पळोवचें वता आसाची त्या स्क्रीनान तूं ताची स्टेप्स पुरो दाखयलेले आसा आतां आमी दाखोवत नाका आतां आमी सीधा नेक्स्ट आहा तूं दोन्ही नमुन्याचे फ्रेंडशिपा विशय सांगिल्लें आसा सख्यमा विशय एक कसं सांगिल म्हणल्यारी विश्वासा परी आशिल्ले 2 टाइम्स कसं सांगिल्लें विश्वासो मित्रवृत्तीस च सख्यम द्विविधम इरितम फ्रेंडशिप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सख्यम एक विश्वासापरी दोन्हीच्या मित्रवृत्ती विश्वासवृत्ती आणि मित्रवृत्ती तंतु भक्तिरसामृत सिंधून सांगिल कसं असं म्हणल्यारी शिला प्रभुपाद त्यांनी या उल्लेख करता असच की विश्वास आमका परिपूर्ण विश्वास जे देवाल बघेन तू ताका इंग्लिशान म्हणतात अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी अनफ्लिंचिंग फ्रेंडशिप देवा बघेन तू प्रेम जे आमका देवा बघेन तू अनफ्लिंचिंग जावन फेथ जे एक्चुअली ते फेथच म्हण जाल्यार मात्र देवा बघेन आमका विश्वासपूर्ण जावन शक्य असता म्हणाले दोन्हीचे मित्र रूप आहे त्या सांगील कशें आसा म्हणल्यारी खंयचेय एक प्रचारक तांगेले तांणी देवाक सर्वप्रिय जावन आसा म्हणून भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा तांणी इत्ती मितीन सर्वप्रिय जावन मित्र जावन आसाची इत्ती म्हणल्यारी तांणी सक्कड कडेन देवाले परमात्माले विशय
जणाक सांगून दिताची आणि जणाक देवाल बघेन तू कोण सांगून दिता ते कसं म्हणतात इंग्लिशान वेल विशर देवाल बघेरी वेल विशर आम्ही कोणाला बघेन सांगता पळय तो हे काम करता असा ताका थोडे सहाय करी पण त्यानं कसं जाता तागेले वेल विशर जावन सांगताची तगेल खातीर कसं जावप म्हणून पळयताची तशीची एक प्रचारक म्हणल्यार एक वेल विशर देवालय म्हणल्यार भगवद्गीतेन तू श्रीला प्रभुपादान सांगिल्लें आसा तंतम उदाहरण पळयता महाभारतांत तू द्रौपदी विषय पंचपांडवाल विषय त्या पळोवचे गेल्यार पंचपांडवान आनी द्रौपदीन कष्ट भोगील तितले विंगड कोणीय कष्ट भोगनी कसले अवस्थेन तांकां कष्ट येयला आसा राजकीय जावन आशिल्ले ते 5 पांडुपुत्र आनी तांगेले तितली दिव्य जावन आशिल्ले ते बायल द्रौपदी तांणी एक अवस्थेन तू कष्ट पळयला जाल्लेरी द्रौपदीक कृष्णा वैरी तितले विश्वास आशिल्ले त्या विश्वासू कशें म्हणल्यार द्रौपदीक दिसता आशिल्लें कृष्ण आमगेलो टू आसाची तांणी आपल्या कडेन तांणी येताची म्हणाला इतली कष्टय द्रौपदीक तांगेल वयर आशिल्लो विश्वास एक चूर लव मात्र उणी जायनी केन्नाय तांगेल वयर ते विश्वास आशिल्ले इत म्हळ्यार कृष्णा लेगी प्रिय जावन एक सखा भाव द्रौपदीक आशिल्ले ताजे भितर तिका गोत्त आसा खंयची कश्टार पडल्यार कृष्ण म्हाका येवन थंय तुका सोडायसीत करयता तशीच मुखारसून तांतू विषय दिला शिला रूपा गोस्वामीन सांगिल्लें आसा नवे एक भक्ताक थोडेची कृष्ण भावनामृतांतू प्रेम आयली म्हणजे तो शुद्ध प्रेमाक मुखारसून वचूक प्रयत्न जाता म्हणाल्यार शिला रूपा गोस्वामीन सांगिल्लें आसा ताणें श्रद्धापूर्व मुखारसून गेल्ली म्हणजे कृष्णा बगेन तू मुखारसून लायक नमुनेरी वच्चेत म्हणाल्यार शिला रूपा गोस्वामीन सांगिल्लें आसा येवचे अंतू आमकां टायप्स ओके नेक्स्ट स्टेज 5 रसा विषय आमकां चर्चा करूया हे आमगेले महाराजाल स्लाइड्सां तुगून काडलेले आसा हांव हे 5 रस आमी आयकलेले आसा मस्त पंता हाजे फुडें मुरलीधर डॉक्टर हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभूने सांगून दिलेलें आसा सुरवेरची लेवल अंतस्ताची कसं म्हणल्यार शांत रस तांचो तोग्गू पळयल्यार तुमकां एक लायन दिसू परो अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा कृष्णाल दृढ विश्वास कृष्णाल वयर आशिल्लो दृढ विश्वास आशिल्ले जणांक ह्या रसान तूं येवयत म्हणान सांगून आसा कृष्णाल महत्व होगळसूचे सक्कळ भौतिकस अशे रब्बोचे भौतिकाचे पुरा नाश केलेले तांकां कृष्णाल बगेन तूं परिपूर्ण जावन आशिल्लो विश्वास आशिल्लेक हे रसा मुखांतर शांत रसान तूं आसतात ताजी नेक्स्ट सांगिल्लें आसा कसं म्हणल्यार दास्य रस फुडली पंता आमकां राधाराणी माताजीन सांगून दिलेलो आशिल्लो दास्य भावाचे विशय हनुमानान सांगिल्लें फुडलें आमकां उडगासच कसं जालें हनुमानाले ताजे बगेन तुवें आमकां सांगून दिलेलो आसा इत्तिमितीन दास्य भावांत असे ताजे मुख्य कसं जालें तेवा बगेन तूं आमकां कसं जालें सेवा भाव आमगेले भाव कशे आसता आमगेले सेवा भाव जागरण जाता शांत रसान तूं ते सेवा भाव आसना देवाल वयर आशिल्लो विश्वास आसता जाल्यार सेवा भाव आसा तितले लेवलान तूं पावलीची
दासेरस पावतना थोड्याची मुखार सुनवताना दासेरसांतू सेवा भाव उत्पत्त जाता. हाजी नंतर कसं जाता सत्संग परिपालन. सत्संग एकले मेळचे कृष्णा बगेन मेळचे परिपालन करू भक्ता तंगेल सत्संग आणि देवाल बगेन तशिले प्रेम उद्भव जाता. प्रेम अंतू कशी दिसता आमका देव आणि आव एक म्हणल दिसता. असं देवा बगेन तशिले प्रेम आव आणि देव एक लायक असं म्हणाल सख्य भावान सांगता. असं ताजे के वैर कसं असं वात्सल्य भाव तंतू कसं दिसता तंतू आमगेले के देवाला देवाक आव परिपालन करचे म्हणाले प्रेम. नंद महाराज यशोदा मैया सगळं वात्सल्य भावांत असचे. आशिल्या भितर परी जावन आशिल्ली गोपी जाले माधुर्य रस म्हणटाची. तंतू कसं संपूर्ण शरणागती टोटल सेल्फ सरेंडर म्हणतात. संपूर्ण शरणागती असतात. आमगेले आयचे चर्चा विषय सख्यरसा विषय तंतू आमका कसं दिसतं म्हळ्यार मेनली देवाक एक लेखंत पळोवचें म्हणाले आमी मनाक व्हर घेवका. हाजे चार्ट तुमकां पळयतना कळटा ताजे स्टेज अंतू पूरा रस देवाल बगेन तशिले आशिल्लेची जाल्यार विंगड विंगड रुची रस असतांका शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य. नेक्स्ट अंतू आमकां पळोवचें मेळटा की नेक्स्ट ऑफ डिवोशन अंतू चॅप्टर 41 आहे पर्टिक्युलर चॅप्टर 41 आणि 42 सख्यमा विषय चर्चा करता. असं तांतूकून कळलेलं आहे या स्लाइड्स. कृष्णाल बगेंतू व्यवस्यास म्हणटाची. व्यवस्यास म्हळ्यार सकर सक कृष्णाकनी तंगेल ಒಟ್ಟುಗೂ आशिल्ले ग्वाल बाल तंगेल विषय सांगता. तांकां व्यवस्यास म्हणटाची. तांतू दोन नमुनेचे सकास आसाची पुर व्यवस्यास आणि व्रज सकास. हाजी दोनच विषय आमी चर्चा करू वता आसाची. पुरव्यवस्यास म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तांणी एक जागेरी वृंदावन नंतर बाकी पुरा आशिल्ले धामाक पुरास म्हणटाची. पुरी जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी आणि हस्तिनापुरी पुरी आमी आयकलेलें आसा. तांतू तसले अंत आशिल्ले सका तांकां म्हणटात कसले पुर व्यवस्यास. ताजे बगेन तू आमकां चर्चा करूया. तदनंतर आमी व्रज सकास म्हणलेले एरिया चर्चा करूचे. पुरव्य व्यवस्यास म्हळ्यार मुख्य जावन आमी आमगेल उदाहरणाक आमगेल मनांत कोण आयत म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ जावन सका म्हणल फुडले आमगेल मनांत येवचे अर्जुनाल विशय. अर्जुन त्यानंतर पुरव्यवसायान सांगिल कोणा पांडव द्रौपदी सुदामा ब्राह्मण तंगेल पूरा विषय सांगिल आसा. इतिमितीन तंगेल विषय सांगिल सांगा तांणी पूरा एकक वृंदावनानंतर भायरची कडेन देवाल बगेन तशिले सका आशिल्ल्याची. अर्जुनाल बगेन तू मस्त सांगू आसतलो आमकां कितली सांगल्यारी पावयशना जाल्यार थोडेची आमी कसं म्हणू पळोवया. भक्तिरसामृत सिंधून तो असल उल्लेख की पांडवा त्यांनी कृष्णालोटू आशिल्ले प्रेम दाखयता आसता. तांतून एक चर्च विषय करता आसाची.
कृष्ण इंद्रप्रस्थान तो येता आशिल्लो तेन्ना युधिष्ठिर महाराज राय आशिल्लो आनी तेगेले भावंडे आशिल्ले अर्जुन भीम नकुल सहदेव पुरा तांणी कसं करताची कृष्णा पळयलें कूडले सीधा युधिष्ठिर महाराज उठून येता आणि वेदांत कसं सांगला की आचार्य कोणेय मालगड अस म्हणजे री आईल गेस्टाक मालगड जल्ल म्हणून जल्लेरी तांणी कसं करताच म्हणल्यारी सीधा तांगेला लाग घेवन तांगेला ಮತ್ತೆ हुंगून पळयताची त्या आचरण तशी तांगेले प्रायशील कोणेय अस म्हणजे तांकां आलिंगन करताची आणि तांगेले काय सन्नस म्हणजे तांगेला पाय दवरून नमस्कार करताची तशी युधिष्ठिर महाराजांना कृष्णान आईल कूडले कसं केलं म्हणल्यारी तांगेला लाग वचून तांगेला ಮತ್ತೆ हुंगून पळयता अर्जुनान आणि भीमान तांगेले समप्राय जावन आशिल्ले तांकां फुटोवन दवरून आलिंगन करताची ताजे नंतर नकुल आणि सहदेव कसं करताच म्हणल्यारी कृष्णाला पायार कोण नमस्कार करताची ताका आदर दिताची अशी प्रिय जावन आशिल्ली सखा भावांतू कृष्णाक पंच पांडवांना असले एक रस दाखयलेलो आसा म्हणून सांगितलं आसा आमकां प्रश्न येवचे पुरो की सुरवेर आमी आयकलेले बरी कसले जावो अर्जुनाक इतली प्रिय जावन कृष्णा लोट आसा मस्त नमुने कृष्णान अर्जुनाक प्रिय जावन हेल्प केलेलो आसा युद्धा वेळारी जरासंधाक हांव नेक्स्ट डे सांजे भितर मारता सूर्य अस्तमय फुडें मारता म्हणाले एक वचन घेवन अर्जुनान वतना कौरवा तांणी कसं करताच म्हळ्यार कशी पुणी कोरून जयद्रथाक पंचोचे पळयताची ताची लाग गीता अर्जुना वच्चू सोणाची तेन्ना कृष्ण कसं करता सूर्यदेवाक आदेश दिता की येदे वेळू दिसनतील तशी जा म्हणून आणि अर्जुना करना जयद्रथा मारयता तितले प्रेम अर्जुना वैरी कृष्ण आशिल्ले विंगड पुराक कंट्रोल करचे प्रेम त्यानंतर कसं आमकां अर्जुन आणि कृष्ण म्हणटा उडगास येता पार्थ सारथी कोणाकय आलोचन करूच्यात की परमात्मा कशी एकलेले सारथी जावन वता म्हणले 18 दीस कृष्ण परमात्मा अर्जुनाले रथाचे सारथी जावन आशिल्लो कसं सांगत की युद्धा वेळारी आता वर्णे की दूर तुकून बैसून मिसायल पेटवायचे तस नाही युद्ध तशी जाता असं या देऊ का इन्स्ट्रक्शन देऊ का कृष्णा मस्तू का ना म्हणजे तसल ताय करू का अर्जुनाकडे कृष्णान जोडला त्यांनी सखा भाव ते प्रेम कशी म्हणून पळयाची भीष्मदेवाना कृष्णाक तांगेले वचन सत्यवचन कसले ब्रेक करूंक तशी केलेलें आसा इतक अर्जुनाक मारू वतना तागेले प्रिय जावन आशिल्ले कृष्णाक प्रिय जावन आशिल्ले सखा अर्जुनाक मारू वतना भीष्मदेवान कृष्णान कसं केलें आयुध काणू भीष्मदेवा मारू जमकलो तसले प्रेम तांगेले भितर आशिल्लें अशी मस्त नमुने तुमकां तांगेले सख्य भाव पळयत सख्य प्रेम पळयत कृष्ण तांगेले एक मेसेंजर जावन पर्सनली चमकलेलो आसा हस्तिनापुरांत दुर्योधनाला मागून घेवचे दुर्योधना आमी रेडी आसाची म्हूण सांगून कृष्ण खुद्द जावन थंय चमकलेले आसा
तर नमक एक प्रश्न येवचे पुरो अशी सकड परम मित्र जावन आशिल्ल्या अर्जुनाक कृष्णान इत्तिमितीन युद्ध करू सांगले. परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांना एक उत्तर दिलेलं असं. कसं म्हणलं रे, त्यांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे. एक सर्जन, डॉक्टर जावन आशिल्ले एक सर्जन बरी अर्जुनू ऍक्ट करत आशिल्लो म्हणून तेगेले पात्र कशें म्हणल्यार एक डॉक्टर, एक ऑपरेशन करचे एक डॉक्टर कशी असता तशीच अर्जुन आशिल्लो. आता एकल्याक कसले एक रोग आयले, ते रोग अंगा भितर आसा, ते रोग कटकोन काडले शिवाय तो वंचना म्हण जाल्यार कसं जाता, ते कटकोन काडकाची जाल्यार डॉक्टरान करची कसं ते अन्याय करता असतो तेगेल्या अंगाक, तेगेले आंग कटकोर न्हू तांतू भितर आशिल्ले ते रोग भायर काडचे जाल्यार करता आसत, पेसका तिकाण तेगेले कट्ट करता आसत. ते पळयतना आमकां कशें दिसता इतली भयानक जावन आशिल्ले वस्तू ते डॉक्टर ह्या मनशाला अंगारी प्रस्तुत करता असत. ते डॉक्टर वायट नाही, डॉक्टरान कसं करचें भारी लायक नमुने री ताका कशी पुणी वंचोचे जतकी म्हूण पळोवचें. तशीच कृष्ण परमात्मान अर्जुनाक सांगिल्लें आसा की ह्या अन्यायशील दुर्योधना आनी तांगेले पुरा भावंडांक या पुरा सेनापत तांकां मारून घालका इत्तिमितीन त्या नामोन गेल्यारी अधर्म आनिके आनिके वैर येता. ताजी खातीर तागेले प्रिय सखा जावन आशिल्ले अर्जुना कडेन युद्ध करायला. मुखार सून गेल्यारी तंतू सनो नमुने री हांव हे सुदामा विशय सांगता. पुरो जाणां सुदामाल काणी गोत्त आसा. तांगेले प्रिय जावन आशिल्लो सानस्तन दवरून आशिल्लो मित्र सुदामा. सुदामा भारी कश्टार आशिल्ले वेळार तागेले बायलेन सांगू आसा तुमगेले प्रिय मित्र न्हू कृष्ण द्वारकाधीशू तातले वचून कसले पूण निमगोवन यो म्हूण कांय मन नाशिल्लें त्या मित्राक. कृष्णाल बगेन केन्नाय प्रार्थना करता आशिल्लो, देवाले नामस्मरण करता आशिल्लो जाल्यार ते वचून मागचें म्हणलें ताका कांय तात्पर्य नाशिल्लें. जाल्यार मेळ्ळें कसले थंय तुकून घेवन थोडे फोव घेवन द्वारकांत वता. द्वारका वतना द्वारपालाक पुरो तांकां कोणीय कॅर करनाची जाल्यार ब्राह्मण जाल्यार भितरी भितर सोडताची. धूर तुकून कृष्ण सुदामा पळयता. पळयलें कुडले कसं करता म्हळ्यार सीदा तो गुदेव येवन भायर वचून सीधा सुदामाला वचून ताका आलिंगन करता. पुरो जाणांक दिसता कसं म्हळ्यार हे साधारण एक ब्राह्मण कृष्ण परमात्मा सीधा येवन ताका आलिंगन करता आसा. तेन्ना तागेले कसं भाग्य पळय म्हणून आलोचना करता आशिल्ल्याची. कृष्ण परमात्मा मेळून जाताची रुक्मिणीला सांगता ताका वारी घाली म्हणून. आनी तागेले लायक नमुने री तागेले आसनांत बस करून कृष्णाला आसनांत बस करून सुदामाक कशी हायेस्ट स्टँडर्डान तूं रिस्पेक्ट दिवका तशें पुरा दिवन तागेल्या परिचारी करता आशिल्ल्याची. म्हाका नेमकें येता कृष्ण सुदामा आनी तागेले मस्त ताका न्हीद पुरा काण येताची. तागेले नेमकें येता आतां तुगेले विशय कशें आसा कसो आसा म्हणून पुरा तांगेले सान आसतना आशिल्ले संदीप मुनी लोट खेळ्ळेले ते गुरुकुला खेळ्ळेले विशय सगळे तांणी उलयता करता आसाची. सकट म्हण जाताची कृष्ण नेमकें येता तूं म्हाका कसले पूण हाडला की. सुदामा कसले उरले ना नुत बसता. कृष्ण तेन्ना पळयता सुदामाल मागशी सनू एक पोटली आशिल्ले. त्या पोटलीन तूं सीदा तागेले ते पोटले हात घालून तांडून काण तांतू कसो आसा म्हूण पळयता. तांतू थोडे फोव ते कान कूडले तोंडा घालून घेता. ताजी रुची कृष्णाक
पिंगड कंचे अंतू मेळना दोन्हीच कडू वतना रुक्मिणी हात धरता तुम्ही खेळलेला पुरो म्हण सांगून कृष्णाक समाधान करता ताज नंतर कसले निमगे नतिले निमगोच्या येईल तर मित्र कसले निमगे नतिले सीधा मागशी कृष्णाला नाव सांगून वत्ता असं कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंद नारायणा हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंद नारायणा हरे तश मुखार सून वत्ता असता घराला पावताना भारी मन दिसत कसं म्हणलं बायल कसले उलयताल की हांव कसले निमगे तिला आयलो म्हणून जिले कृष्णा वयर परिपूर्ण विश्वास असेल तांकां थंय वचून पळयतना तागेल्या घरात थंय माहोल भारी लायक एक अरमनशें आसा बायल बारी छंद कोरनु चेडू बायल छंद कोरनु ड्रेस कोरनु भांगर पुरा घालनु ताका आलोचन करू जन तितले अर्थ अर्थ ताका दिताची ते पळोवन कसले नमुने आशिल्ले रियाक्शन सुदामान आशिल्ले तितली सकट वेल्थ सुनू जलेरी सुदामा कृष्णाल नावाज काणू मुखार सुन वता आशिल्ले अंतकुनू आमकां ह्या दोन्ही एग्जाम्पलांतू आमकां पुरू व्यवस्था कॅटेगरींत आशिल्ले सख्यम भाव आमकां कळटा श्रीमद भागवतमांतू दंच स्कंदांतू 81 आणि चॅप्टर सुदामाल विषय चर्चा करता आसाची नेक्स्ट स्लाइड अंतू आम्ही चर्चा करू वताची गोप बाल गोपा तांगेल विषय अर्जुनाल विषय अंतू भगवद्गीतेंत एक श्लोक आशिल्ले ते श्लोक कसो सांगता अस म्हळ्यार स एवा मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमयद् उत्तमम् रहस्यमयद् एतेद् उत्तमम् कृष्ण परमात्मा सांगता असं आणि तू उल्लेख दिता असं की मिगेल प्रिय मित्र तुका हांव परंपरा विषय सांगता असं तू कुडगास असेस ना फुडली जल्मा कसं सकडस म्हणून जाल्यार म्हाका कुडगास आसा तुमगेल पुरा फुडली जल्मा हांव सुरवेत तुकून आशिल्लो तू कुडगास आसना म्हणून हे भगवद्गीते विशय हांव फुडें इक्षाव सांगिल्ले सूर्यदेवा सांगून दिल्लेलो आसा आतां तुका वापस सांगून दिता असं म्हणून सख्य रुपारी अर्जुनाक सांगून दिवचे आसा आमकां सीधा ब्रजसकासांत वचया ब्रजसकासांत चर्चे विशय वृंदावनाचे गोपबाला तांणी 4 नमुने आशिल्ले सकास आसाची एक सुहृत म्हणटाची त्या फर्स्ट कॅटेगरीक तांणी सेकंड कॅटेगरीक सकास म्हणटाची तिन्ही कॅटेगरीक प्रिय सकास म्हणटाची आणि 4 चक्का प्रिय नर्म सकास सुहृत म्हणले तांगेले वेल विशर्स जावन आशिल्ली कॅटेगरी ग्वाला बाला तंतू सकास म्हणले फ्रेंड्स कॅटेगरी तांगेले सेम एज ओटू खेळूक करूक असताची वेल विशर्स म्हणल्यार थोडे मालगड असताची बलराम उसर त्या कॅटेगरीन तेचे प्रिय सकास म्हणल्यार तागेले टूची तांकां प्रिय जावन आशिल्ले प्रिय मर्म सकास म्हणल्यार तांगेले हृदय तांणी परिपूर्ण जावन कृष्णाक समर्पण तांगेले विशयांत केल्लेलो आसा हे 4 कॅटेगरीन तू जावन डिवायड केल्लेलो आसा तंतूल एक उदाहरण मस्त डिटेल जावन आसले जाल्यार एक उदाहरण सांगूक प्रयत्न करूया सुहृत कॅटेगरीन तू कृष्णा लेखे थोडेची मालगडपण आशिल्ले सकास तांणी कसं करताच म्हणल्यार तांगेल्या मनान केन्नाय कसं आसता म्हणल्यार कृष्णाक कष्ट जावचे नज
आव कसले कष्ट जाणतले तशी पळयता कृष्णाक कष्ट जाणतले तशी हांव पळयता म्हणलें तांगेले मनांत आसा तंतू मोक्की जावन आशिल्लो मंडली भद्रा म्हणटा दोनीचो बलभद्रा बलदेव मस्त जाण आसाची त्यानंतर भद्रंगा वीरभद्रा महागुण विजय गोपाबा तांणी पूरा कृष्णाके थोडे मलगाडे तंतु एक आम्ही तगेले सखा भाव मलगडपणा सखा भाव कसं म्हण पळया मंडली भद्रान एक पण सांगू अस की ए सुभद्रा वीरभद्रा यक्षा पळयाची भरंगा विजया म्हाका ऐके तुम्ही हांव कसं सांगता आसा म्हणून कृष्ण पळय ग्वाला पुरा गाये पुरा चोरो न्हू ताका पुरो जाल्ला तो गाये चोरोचे वतना ताची वनान पुरा वचू न्हू गायक पळोवन कोण आयल आसा आतां ताका पुरो जाल्ला तेंची आमी वचू न्हू ताका थोडे तागेले पाय मात्ते पुरा मसाज करुया म्हणून सांगू न्हू तांणी ಒಟ್ಟು कसं बसताची कृष्णा कशी पुणी प्रेमापूर्व प्रश्न दिवचेक प्रयत्न करता असाची हाका ह्या भावान कसं असतं तांकां नाही कृष्णा कशी प्रोटेक्ट करचे म्हणलें वात्सल्याचे रसाचे थोडे तंतू येता कृष्णाक कशी आमी प्रोटेक्ट करचे म्हणलें हे भावांत आशिल्लें सोडत भावांत आशिल्लें मलगडपण आशिल्लें तांकां येता आसत दोन्ही जंतू बलदेव तांगेले सॉरी आनी एक एग्जांपल आमकां तांगेले बलरामा तांगेले बलरामा तांणी एक पण सांगू अस की सुबला लगी सुबला पळय आजी कृष्णाक कालिया नदीन तू वचू सोणका इथे म्हळ्यार अम्म सांगता आशिल्ली यशोदा मैया की ताका न्हाणोचे व्हरवस म्हणून थंय व्हर नाका इथे म्हळ्यार थंय कालिया नाग आसा म्हण सांगू न्हू बलराम सांगता म्हळ्यार बलरामाक गोत आसा बलरामानंत शेष रूप न्हू कालिया नाग ताका पळयल्यार हे करूंक कालिया नाग पॉयझनस म्हणाल गोत आसा तेंची ते भाव दाखयता आसत थंय बलरामाला कसं भाव की कृष्णाक कष्ट दिवचे नज्ज म्हणाल ते भाव सोडत भाव थंय दाखयता आसाची दोन्ही कॅटेगरी कसं म्हणलें फ्रेंड्स म्हणटा ताका तांगेले उद्देश कसो जाल्यार कृष्णा कशी सर्व करचे म्हणाल मात्र विंगड कसले ना कृष्णा कशी मोग करचे कृष्णा मी कसं करचे म्हणून तंतु मस्त तसल कॅटेगरी सकासाल नाव कसं आस म्हणल्यार विशाल वर्षभ ओजस्वी देवप्रस्था मरंदा कुसुमा पीडा मस्त नाव आसा तांणी तसल सकाक एक पण कसं करता म्हणल्यार एकलो तंतुले मणिबंधा म्हणला एकलो सीधा वचून न्ही सॉरी विशाला म्हणला एकलो सीधा वचून कृष्णाल घराले वता कृष्णाल घराले वतना शी भायर राबून आसता बगला भायरी भितर निल्कून पळयतना कसं करता म्हणल्यार कृष्णाक चंद कोरून राबोवन बरी एक कसं जाल्यार चेडी मात घालनास कृष्ण ताका आम ड्रेस करयता आसा चंद करून भांगर पुरा घाल न्हू सकाळी भायर सरयता आसा त्या भायर सरयतना शी निल्कून पळयता कसं करता बा अम्मा कृष्णाक कृष्णा पळयलें कुठल्या विशालाक दिसता लायक कोण कृष्णाक चंद कोण ड्रेस करयतास मो अम्मा म्हणून यशोदा मैया ते पळयतना ताका दिसता कशी पुणी कृष्णाला वचका मू भायर हळू शब्द करता आसा त्या शब्द ऐकून न्हू यशोदा मैया निल्कून पळयता कोण रे ते अम्मा विशालू हंग्यो सीधा हंग्यो म्हण सांगून आपयता भितर आपयले कुठले भारी खुश जाता यशोदा मैयान म्हाका आपयले कृष्णाला वट खेळूक म्हूण धांवन 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 भितर येवन कृष्णाला पायी हारी आशिल्ले तेगेले कसं जाल्यार पादसरम म्हणटाचे न्हू मल्याळींत गेज्ज बांदू सूर करता आनी कृष्ण अशी पळयता निल्कून कृष्णा खुशी जाता कृष्ण हांसता आनी कसं करता हाकता आशिल्ले तेगेले कोळेलो काणू विशालाल मात ते कशी मारवता
ते मारल्याला पळोवन विशाल सांगता अशें दोळयना अशें करून हसता हसता ते पळयलेलं कुठलं यशोदा मा भितर म्हणता कृष्णा कसं करतास तू कितें का मारतास चंद करून राबा पण सांगता हे प्रेम विशालानी कृष्णाला प्रेम पळयले री सुहृत भाव सका साल तंगेल कसं इंटेन्शन तंग सर्व कोरची मात्र इंटेन्शन तिन्हीच कॅटेगरी कसं असं म्हणा री प्रिय सका प्रिय सका सांगतो त्यांनी पूरा कृष्णालेची प्रायजन तंतु तंगेल उद्देश कसं असं म्हणलं री कृष्णाका तंगेल इक्वल जाऊन त्यांनी पळयताची विंगड विंगड जाऊन पळयनाची कृष्ण मिगलोची आवनी कृष्ण एकलाक तेता येता गलाट करताची तेता येता टीस करताची पूरा नमुनेच करताची तंतु प्रिय जावन अशी लेखलशिलो तंगेल नाव सोड कसं असं म्हणलं री श्रीधाम सुधाम धाम वसुधाम किंकिणी सोतकृष्ण अंशु मस्त नाम असते तंतु तुम्ही ब्रह्म विमोहन लीला ब्रह्माल बघे सांगताना आम्ही एक चर्चा केलेला सर ब्रह्मान कशी त्या कृष्णान त्या सुत्तुबाई सोनू तेंगेल गोप बालक खत आशिल्लो करता आशिल्लो म्हणून खेळता आशिल्ल्याची म्हणून ते पळोवन ब्रह्माक दिसू असं विमोहन जेवचे असं की असं एक सांचल्य सर्व व्यापी जावन आशिल्लो परमात्मो आ सुख चान्स ना म्हणून सांगून ब्रह्माक थोड्याची विमोहन जात आशिल्लें अंतू एक पंता श्रीमती राधाराणीन सांगू असं राधाराणीले सखीना सांगचे कसं म्हणारी कृष्णाले एक प्रिय जावन आशिल्लें एक मित्र आसा तेगेलें नाव कसं असं म्हणल्यार मधुमंगला मधुमंगल म्हणल्यार तुमकां पुरा गोत आसा लायक ब्राह्मण सुहृत तो मित्र तो कृष्णाक केन्नाय खेळ करू कृष्णाक मक्कार करता आशिल्लो आनी ताकाय पुरो जण मक्कार करता आशिल्ले जित म्हणल्यार ताका खावची म्हणल्यार खुशीची त्या वेळी लड्डू खावची म्हणल्यार भारी खुशी त्याने एक पंता पुरा ग्वाल बालक बैसून लड्डू वांटता आशिल्ल्याची तेता कोण लड्डू तेता कोण खाता असताना मधुमंगल चल तितली लड्डू घेऊन कांड व्हरता जाल्यारी ताका तृप्ती जायना कृष्णाला वचून सांगता कृष्णा कृष्णा कृष्ण म्हणता मधुमंगला कसा रे ना कृष्ण मधुमंगल म्हणता कृष्णा पळा तू म्हाका आनी एक लड्डू दिल्ले रे हांव तुका अनुग्रह करता कसलो अनुग्रह करता अनुग्रह दिता तुगेले परम प्रिय जावन आशिल्लो मित्र राधाराणीक मेळची तशी जावो म्हूण ताका गोत आसा मधुमंगलाक राधाराणी म्हणल्यार कृष्णाक भारी खुशी म्हूण राधाराणी मेळची तशी अनुग्रह दिली म्हूण जाल्यार कृष्ण म्हाका लड्डू दिता कृष्ण हे आयकलें कुडले निपोवन एक लड्डू का न्हू मधुमंगला दिता मधुमंगल कसं करता आशिल्ली लड्डू इतली सायड आणता जाल्यार एक तोंडा घालून घेता आनी तोंड बंद करता हांतू आमकां पळोवचें मेळटा की मधुमंगल आनी कृष्ण जावन आशिल्लें रिलेशनशीप कसलें म्हणून शास्त्रान सांगिल्लें आसा की एक ब्राह्मणान केन्नाय वैश्याक विंगड अंत आशिल्लें तांकां अनुग्रह करूं येता म्हणून तेंची अंग कृष्ण हे दाखयतास की ब्राह्मणा त्यांनी अनुग्रह कृष्णा दितास वैश्य अंत कुलांत वैश्य नंद महाराजान वैश्यांत आयिल्ल्या कृष्णाक आनीकय चारी चंतस कसं असं म्हणल्यार प्रिय मर्म सखा म्हळ्यार तांकां कृष्णाल बगेन कसले वस्तू तांकां मात्र गोत आसचे राधाराणी लोटू गोपीसा लोटू पुरा आशिल्ल्या संबंध पुरा हांकां मात्र गोत तंतू तांगेलें नाव कसं आसता म्हळ्यार सुबला उज्ज्वला आनी गंधर्व वसंत तांणी पुरा प्रिय सखा जावन आशिल्ले सुलभाक एक पंता राधाराणी कसं सांगता म्हळ्यार एक राधाराणी सखी राधाराणीला सांगता
ए कृष्णांगी पळ सुबला कसं सांगतो पळ कृष्णाला गी तुगेल विषय सांगतस तुगेल बघेन तू कृष्णाला कान पळ गुट्टुसे सांगतस पळ राधा राणी ते बसलीस ऐकतस व तुका कृष्णा म्हणून सांगतस कृष्णांगी ते अस पळ म्हणून चंद कोरनु सुबाला कृष्णाला कान सांगता आणि श्यामदासीन दिलेला त्या पळ पत्र त्या कृष्णा चंद कोण काही दिसनातील तशी कृष्ण वज्ज म्हणून सांगून असं प्रिय जावन आशिल्लें इंटिमेट जावन आशिल्लें लिहिलें प्रिय मर्म सका भितर मात्र जावचें म्हणून हांतू सांगिल्लें आसा भक्ती रसामृत सिंधून तू अशी उज्ज्वलाला मस्त नमुन्याची लिहिला हांतू उल्लेख केलेलो आसा जाल्यार आमी आतां ऑलमोस्ट 1 hour जालेलो आसा हांगा आमगेले कथा विराम दिवचे पळोवया आमी चर्चा केलेलो कसं आसा म्हळ्यार आयच्यान तूं सुरवेर आमी इंग्लिशान तूं फ्रेंडशीप म्हळ्यार कसं म्हणून पळयलें ताजे नंतर प्युअर डिवोशनल सर्वीस ताजी कॅरेक्टरिस्टिक्स पळयले स नमुन्याचे ताजे नंतर कसं कितले नमुन्याचे फ्रेंडशीप आसा म्हणून पळयले 5 नमुने रस कसं आसा म्हणून पळयले सख्य रसा विशय आयकल्याची पूर्व व्यवस्थास आणि प्रजसकास म्हण कसं म्हणून पळयले आता आमकां हांगा कन्क्लूड करचे फुडें धनची स्कंदान तूं 3 अध्यायांत 32 श्लोकांत ब्रह्मान एक सांगू आसा त्या मुडारी आमकां प्रजवासीन तूं तांणी तांगेलें कसं भाग्य आशिल्लें म्हणलें मनाक कोण घेवया अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम् अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम् कसल भाग्यस ये नंद महाराजाक आणि ये ग्वाल बाला तांकां आणि वृंदावन आशिल पुरा जनाक तज्जे आमकां अतुल्यनीय है आमकां कळयच ना कितलें म्हणलें इतमितीन म्हळ्यार कृष्णा लोटू इतली प्रेमपूर्व तांगेले रिलेशनशीप आशिल्लें आमी श्रीमद भागवतमान तू दोन्ही कडेन कृष्ण संगीत ऐकलेलं पळयला परीक्षित महाराजान आणि ब्रह्मदेवान कृष्णाला चंद रूप वर्णन करू असं इतली चंद रूप की त्या हाजे सुरवेर श्लोकान सांगू असं श्री ब्रह्मवाच नौ विद्यते बृहवपुषे तदितंबराय गुंजावतांस परिपिच्च लसन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवेत्र विशानवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय इतली सुंदर रूप की ब्रह्मान सांगू असं हे कृष्ण परमात्मा तुमगेले ग्वाला तांगेले मुख्य जावन आशिल्ले कृष्णा इतली चंद तुगेले देहस श्याम रंग वर्णस तुगेले वस्त्र कशी आस म्हळ्यार मिंचे वरी आस आणि तुगेले भारी हसमुख जावन आशिल्ले तोंडी आस
कान्नांतू गुंजाचे कुटी गल्लल अस मत्तेंतू मोर पंख अस तसल कृष्णा तुगेल हत्तांतू हजे बफलो हॉर्न म्हशीचे सिंगू आणि कोळलस हत्तांतू एदेची खाण घेऊन तू खाडाला वनांत वत अस म्हणाला भारी लायक कोरनु ब्रह्मदेवानं माफ घेताना कृष्णाला सांगू असं परीक्षित महाराजन तशीची बर्हा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रात्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रार्वेणोरधर सुदया गोपुरयान गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशात गीत कीर्ती अंतुई तेंची ब्रह्मान संगीलवरीची गोपबाल कृष्णाल बघेंतू वर्णन करतस की आणि सुखदेव गोस्वामी ते ऐकतस तंगेल सका जावन आशिल्ले तितले वालबाल कृष्णाल विषय इतली लायक कोरनो तंगेले ग्लोरिफिकेशन करतस त्याची कृष्णा इतली लायक जावन मोर पुकुट घालनु पुरा फूल घालनु वैजंती माल घालनु तू चंद कोरनु तुगेले पादार विंदान तुंगेल मार्ग पुरा कोरनु तुगेल वन अंत वतस वृंदावनाचे ते रूप आमक केदनाय मन अंतू असो म्हण सांगून आम्ही मगून घेऊ का अंतू तुकुन आम्ही हेच पाठ घेऊ का की कृष्ण रूप आमक केदनाय मन अंत सुका तका श्री शिक्षाष्टक मानतू तिन्ही वर्षांतू सांगू अस तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि कीर्तनीय सदा हरि कीर्तनीय सदा हरि आम्ही देवाला नाव आम्ही केदनाय जप करता असताची 12 राउंड कोरका 4 राउंड कोरका 5 राउंड कोरका 16 राउंड कोरका म्हणून सांगून जप करता असाची ते जप करताना आमगेले मन कशी असका कशी एक तण अस पळय ताजीवर असका तणा वयर पूरा जण मस्तून वताची जाल्यार तणाक केदनाय भगसून असत तण तशीची आमगेले देवाल नाव करताना आम्ही तशी असू का आमगेले मन केदनाय भगून देवाला नामा रूप काही व्यत्यास ना तंतु मग्गून घेऊन कशी अस कशी एक रूकू पावसाळीक शी जावो पावस जावो शाक जावो थैर रबून असता कसले कष्ट दाखवून घेना तशीच आमगेल मन दृढतेरी आम्ही देवाल बघेन तू जप कोरका केदनताय जप कोरका की एक सनून मनेर कहाणी सांगतो नु क्लोज करता असता बकासुराल विषय बकासुर म्हणलेले एक तर कसं म्हणताची कोक्करे वे स्टॉक ते बकासुराना एक पंता कृष्णाक आणि तांगेल ग्वाल बालातानी सकातानी पोट्टे असताना कृष्णादोर वेवचे अस हे असुरू कसं करत म्हणल्यारी कृष्णाक सीधा तागेल तोंडागल पळयता ते पळयलेले ಕೂಡಲೇ बलरामाक आणि तागेल पूरा ओट्टे आशिल्ले सका तांकां बेवट जाता तांणी ती म्हणल्यारी सटलो कृष्णा तोंडागल तस हे असुरू कसं करचे बा देवा कृष्णा आता तांकां तांगेले जीवन नाशे दिसता अस तांगेले श्वास मात्र सांग पुरा कृष्णाली अवस्थे पळोवन तशीची पूरा भक्ता तांकां असले मस्त नमुनेर कष्ट सुपू तांगेले हंतू देवाक जलेई सोरूनच कितले कष्ट हो कुंती महाराणीन सांगिल्लें आसा द्रौपदीला मी पळयलेलें आसा कितलेय कष्ट हो जाल्यार देवाल नांव केदनाय स्मरण आसूं का देवाले कृष्णाले नांव आमगेले मनांत आसूं का केदना ताय
केदनताय आमगेले अंतिम श्वास अस तेदनताय आमगेले मन अंतु कृष्णाक आसुका कसले नमुने कष्ट वो तेलेरी आमगेले मन अंतु आमक उलोचे जायनातलेरी ऐकूचे जायनातलेरी मन अंतु आशिले कृष्ण पळयता हे भौतिक अंतुकुनु भायर येवचेक ते क वाट हे 30 अध्याय अंतु भक्तरसामृत संगंतु संगीले एक उल्लेख डेथ म्हणल एरियान संगील असं भगवद्गीतेंतू कसं सांगला यम यम वापि स्मरण भावम त्वजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित कृष्णाना सांगता असं 8 अध्यायांतू संच श्लोकांतू कोण मिगेल भगेंतू उडगास करत की कुंतीपुत्र अर्जुना तांणी म्हाका पावताची तांणी हे ध्येय सोडताना मिगेल उडगास केलेले जण म्हाकाची मेळताची म्हणलें सांगून हांव मिगेले आयच्या सेशनाक विराम दिता कसलेय चुकेस म्हण जाल्यार माफी कोरका म्हण सांगून आयचे सेशन कंप्लीट करता असं वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय कोणके कसले प्रश्न म्हण जाल्यार निमगो येता प्रयत्न करता जाल्यार उडगासान आवाजी हिज होलिनेस भक्तिरसामृत सिंधूचे हे विशया बगेन तूं प्रवचन दिल्लेले हिज होलिनेस परमपूज्य भक्तिरसामृत स्वामी महाराज लेक्चर ग्रुपान पोस्ट करता तुमी ते लेक्चर कंप्लीट जावन आयकयाची इंग्लिशान आसता लेक्चर जाल्यार तांतून कळलेले ताजे येदेपुणी कोरू जल्ला म्हणून महाराजाला मागून घेतलेलं असं प्रयत्न केलेला असा जाल्यार ते आयकत आनी तुमकां दिसू पुरो हे कसले न्ही म्हणले जाल्यार ते आयकू का तुम्ही कसं जाल्यार आयकू का म्हण सांगून मागून घेता कसले प्रश्न असले निमगो येता हरे कृष्ण.